वाळपय मतदारसंघ ब्लॉक काँग्रेसीची नवी समिती अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकाराच्या मुखेलपणा सकयल वेंचल्या। वाळपय मतदारसंघातले लोक काँग्रेस पक्षाचे सदस्य नोंदणीत वांटेकार जाल्यात। सदस्य नोंदणी चालूच आसतली। भाजप सरकार सत्तेचेर आसतना वाळपय मतदारसंघात उदरगत जावंक ना। आता लोकसभा वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान लोकांक फटोवपा खातीर वचत थंय बुनयादी फातर बसोवपाचें काम आमदार आनी ताचें सरकार करता। सरकारी कार्यालयांचें उक्तावण केलें, मात थंय लोकांची कामां करपा खातीर कामगार ना, अशी माहिती वाळपय ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकारान वाळपयन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। 120 लोकांची आमी कमिटी काडलेली आसा आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा काँग्रेसचे मेंबर जावपाक। सुमारे आमी 1000च्या वयर मेंबर केल्ले आसा वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसचे। आनी दुसरे बूथ कमिटीचेर आमी प्रत्येक बुथार 2-2 मेंबर काडून तेजी बूथ कमिटीचें काम सुरू आसा आनी येणाऱ्या 8 दिवसांत हें काम कंप्लीट जातलें। अशें म्हणून आमची म्हणजे काँग्रेस पक्षान येवपाक खुबशे लोक येवपाचे आसा फुडल्या 15 दिसांक आनी वाळपय मतदारसंघात मोठो एक काँग्रेस पक्षाच्या बाबतींत मोठी क्रांती जातली। आयज आमी पळयलें वाळपय मतदारसंघात ह्या पयलीं जे काँग्रेस कमिटी आसली ती कितेंच किंमत नसली, पण आतां तरी दिसता की आमी जी कमिटी काडल्या ती स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांची कमिटी आसा आनी जे काँग्रेसचे कट्टर समर्थक आसा ते ह्या कमिटीन सामील जावंक सोदता। आयच्या पयल्या विविध भाजपा सरकाराच्या कारकिर्दीन आमचो 70चो विकास कंप्लीट म्हणजे वाळपयचो विकास कंप्लीटली जाल्लो ना। आमी पळयता जेन्ना जो 70चो विकास जाला तो आमचे आदरणीय आमचे ज्येष्ठ नेते श्री प्रताप सिंग राणे यांच्या कारकिर्दीत जाल्लो आसा। त्याच प्रमाणे 2007 ते 2012 पर्यंत दिगंबर कामत यांच्या मार्गदर्शना खातीर आमचो 70चो विकास जाल्लो आसा। व्हडले जे प्रोजेक्ट जे उबे रावले ते काँग्रेस कारकिर्दीनच रावले। आपण तेजे 2012 उपरांत भाजपा सरकार येयले आनी गेले 2 वर्सां भाजपा सरकार आसा, पण जे आमचे प्रोजेक्ट आसा ते सांबाळूंक शकूंक ना, कारण आमच्या प्रोजेक्टान सुविधा दिवंक शकूंक ना। हॉस्पिटला सारखे जे आसा थंय आमची सुविधा मेळना, हें मोठें आमचें दुर्दैवी आसा। म्हणून दिसता की आमच्या 70चो म्हणजे वाळपय मतदारसंघाचो विकास ह्या 7 वर्सांक जाल्लोच ना। आयज पळयता की आमच्या जे 70चे आमदार आसा ते फक्त उद्घाटनां करता आनी पायाभरणी करता। हे कितें करतात कित्याक येणाऱ्या फुडल्या 2 म्हयन्यांत लोकसभेचें इलेक्शन येवपाचें आसा आनी त्या लोकसभेचें इलेक्शन येयल्या उपरांत लोकांचें एक दोळ्यांक उदक लावपाचें काम केल्लें वयता। आमी आतां हालींच पळयता की डेप्युटी कलेक्टर सारकें ऑफिस ओपन केलें, पण ह्या डेप्युटी कलेक्टरान जे ऑफिसरच येयना तेका डेप्युटी कलेक्टर आसून फायदो कितें आसा? म्हाका ज्यो लोकांक सुविधा मेळपाक जाय ऑफिस जाल्या उपरांत त्यो सुविधा डेप्युटी कलेक्टरान मेळना। दुसरें म्हणजे लँड सर्वे सारकें ऑफिस ओपन केल्लें आसा, जे ऑफिसान जे कामाच जायना ती ऑफिसां ओपन करून उपयोग कितें? दुसरें म्हणजे पायाभरणी केल्ल्यो आसा, पायाभरणी करून कितें फायदो आसा? ते प्रकल्प पूर्ण जावपाक जाय आनी तेच्या खातीर हे प्रकल्प पूर्ण जावपाक काँग्रेस गव्हर्मेंटच जाय आनी काँग्रेस सरकारच हे प्रकल्प करूं शकता, कारण काँग्रेस होच बहुजनाचो पक्ष आसा, सर्वसामान्याचो पक्ष आसा। गोंय राज्यात सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान राजधानीन कोट्यांनी रुपया खर्च करून पूल बांदलो, ताचें व्हडा दबाज्यान उक्तावण केलें, मात गांवांतल्या लोकांक धड रस्ते पासून ना। राजधानी पणजेन पूल बांदलो म्हूण गांवांतली उदरगत जाली अशा भ्रमांत सरकारान रावचें न्ही, अशें दशरथ मांद्रेकार उलयलो। आमचे गांवांनी वचपी रस्ते खराब जाल्ले आसा, पण रस्त्याचेर ती दुर्लक्ष दिना। पणजे पूल बांदलो म्हण जायना, खरो विकास हो ग्रामीण गांवांतलोच विकास जावंक जाय, तेन्नाच आमचो राज्याचो विकास जावंक शकता। पण अशे गांवांत वचपी कितलेशे रस्ते खराब जाल्ले आसा, रस्त्याचे मोठे मोठे खड्डे पडलेले आसा। हांव एक चॅलेंज करता आमच्या मंत्र्याक की तेंच्यांनी गांवांनी वचून पळोवचें की रस्ते कित्याक कशे खड्डे पडल्या ते, कारण आमच्या जे सर्वसामान्य लोक दररोजचे लोक जे वाळपय येता आनी ते गांवांनी वयता तेन्ना तांकां कितके त्रास सहन करचे पडटा की ह्या खराब जाल्ल्या रस्त्या खातीर। म्हणून आमच्या आमदारांनी ते गांवांनी येवचे आनी पळोवचे की रस्ते आनी ते रस्ते करचे। पुलाची व्हडली पुलां पणजी बांदली म्हणून आमचो गांवचो विकास जावचो ना, आमच्या मतदारसंघाचो विकास जावचो ना।